गुरुमाला सोसायटीन अटी आनी नेम मान्य करून ऑडिट रिपोर्ट आनी हेर कागदां सादर केल्या उपरांत करतले विचार, सांगता मुख्यमंत्री. एनओसी परत दिवची सोसायटीची चीट. प्रुडंटाच्या रिपोर्टा उपरांत मुख्यमंत्र्यान उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांक उजरायले. एसओपी जाग्यार घालपा बरोबर बर्ज प्रकरणांत हेर अधिकाऱ्यांचेरूय कारवायेचो आदेश. विरोधकांनी एकठांय येवन भाजपा आड लढोवची वेंचणूक. युरी उलयलो, पाटकार आमदार जालो काय ताका कळटले युतीचे महत्व. एल्टनाचो आपल्याच अध्यक्षाचेर बाण. गोंयांत वाग ना हो दावो पुरायेन चुकीचो. सरकार दोन तोंडांनी उलयता. सीसी रिपोर्टाक दिल्ल्या आव्हाना उपरांत राजेंद्र केरकाराचो सरकाराचेर फोग. सीसीपी आनी फोंडा पोट वेंचणुकेचे फाटभुंयेर सरकार तुमच्या दारी. फोंड्या 6 फेब्रुवाराक कार्यावळ. वेंचणूक लागीं पावली काय सरकाराक लोकांची येता याद. काँग्रेसीची टिका. विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 6 मार्चा सावन 14 दिसांचे अधिवेशन 27 मार्च मेरेन चलतले. मुंबई पुणे हायवेचेर टँकराचो अपघात. गॅस गळती. 20 वरां महामार्गावेली येरादारी बंद. लोकांक त्रास. लोकसभेत बुधवाराय विरोधकांनी घाल्लो बोवाळ. प्रधानमंत्री मोदी बजेटार आशिल्लो उलोवपाचो पयलींच सभाघर स्थगीत. भाशण जावंक ना. आता परदेशांतल्यान 75,000 मेरेनचे सामान हाडात. ड्युटी फ्री. कस्टम शुल्कांच्या नेमांत बदल. स फेब्रुवाराक ओमानांत जातले अमेरिका आनी इराना मदें न्यूक्लियर टॉक्स. चर्चेच्या माध्यमांतल्यान दोनूय देशां मदीं निर्माण जाल्लो तणाव उणो करपाचो देशांचो प्लान.